म्हादईचो फुडार थारावपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिवेशनांतले म्हादय विशींच्या चर्चेत हाऊस कमिटी नेमली। तशेंच केंद्र सरकारान म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापणूक करची असो थाराव ह्या सरकारान घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। जाल्यार हो डीपीआर केंद्र सरकार केन्ना फाटीं घेतलो हे विशीं मात मुख्यमंत्र्यान उलोवप टाळ्ळें। आमची पॉलिटिकली कितली आसतली स्पीकर सर, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की पॉलिटिकली आमचे विचार वेगळे आसतले, पॉलिटिकली आमचे पार्टीची ध्येय धोरणां वेगळी आसत, बट गोंयच्या बाबतींत आसतना आनी म्हादईच्या बाबतींत आसतना आमची ध्येय धोरणां वेगळी आसूच शकना। म्हाका दिसता जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा आनी उदका खातीर म्हणटा तेन्ना हें कदापि आसूंक शकना। त्या खातीर आयच्या म्हणजे आमी गव्हर्मेंट रेजोल्युशन केलां आनी इवन दो तें करता आसतना निलेशान हाऊस कमिटी काडची म्हणून रिक्वेस्ट केला आपल्या भाशणांतल्यान काडटा आसतना। हांव हें सोंपल्या उपरांत ती हाऊस कमिटी डिक्लेअर करतात त्यांनी सांगला त्या प्रमाणे डेफिनेटली म्हणजे ती हाऊस कमिटी डिक्लेअर करता जेणे करून आमकां सगळ्या जाणांक हाऊस कमिटीच्या निमित्तान तरी आमी हाऊसात आनी हाऊसा भायरूय बी डिस्कशन करतना अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर हाच्या सकयल आमी सगळे जाण एकत्र येवन कंटिन्युअसली ते डिस्कस करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता। आनी इन फ्युचर म्हणजे आंदोलन भायर एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करीत बसच्या पेक्षा हाज्या फुडें आरोप प्रत्यारोप करिनासतर आमी एक स्ट्रॅटजी डिसायड करपाक शकतले, पॉलिटिकली करपाक शकतले, टेक्निकली करपाक शकतले आनी लिगली करपाक शकतले। आनी हे जर केले आसत म्हणजे एडवोकेट काल्लुसा सारकेले इवन दो आमी म्हणटा की लिगली बाबा तुमचें हें चुकता आसत, आमी जर भायर उलयले जाल्यार ते शेवटी परत कर्नाटक बसल्यात थंयसर उलयता आसतना सांगलें आमच्या मदीं कितल्यो झगड्यो जाता ते पळोवपाक बसल्या। नो डावट तेंचो सध्या इलेक्शन एजेंडा आसतलो, आपूण 4,000 कोटी दवरता काय कोण 5,000 कोटी दवरता तेणी उलयता आसतना सांगलो आसतलो त्यांच्या खातीर। आमच्या खातीर ही पॉलिटिकल लढाई न्हू, हांव परत सांगता आमच्या खातीर ही अस्तित्वाची लढाई आसा, आमच्या खातीर ही फुडल्या 50 वर्सांची लढाई आसा। आमकां जर उदक येवपाचें बंद जालें आसत जाल्यार तेजो गोंयचेर परिणाम जातलो, गोंयच्या अस्मितायेचेर परिणाम जातलो आनी डेफिनेटली जातलो, हांव अजुनूय सांगता। त्या खातीर आमकां एकत्र येवपाक जाय। हाऊस कमिटी हांव डिक्लेअर करता हेडेड बाय म्हणजे चेअरमॅन ऑफ द हाऊस कमिटी श्री सुभाष शिरोडकर, मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्स WRD, ॲडव्होकेट काल्लूस बाप पेरेरा, विजय सरदेसाय, वेंझी, ताज्या उपरांत विरेश बोरकार, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, ताज्या उपरांत रिजिनाल्ड एलेक्स, डॉक्टर दिव्या राणे, डॉक्टर गणेश गांवकर, प्रेमेंद्र शेट, जी तारोलकर एंड मायकल लोबो।